ताणतणावाच्या काळात धादोसकाय दिवपी बातमी. मडगांवां एक बरो निर्णय जाला. धर्मीक एकचार तिगून उरचो, शांतिकायेचें वातावरण पातळचें हे खातीर दर 2 म्हयन्यांनी सगळ्या धर्मियांनी एकठांय येवचें अशें आवाहन केलां. सगळ्या धर्मांतल्या लोकांक मशिदीत शुक्रारच्या नमाजाक येवपाची मेकळीक दिल्या. शेनवारा आख्खे मडगांवच्या मशीदे सिद्दीक हांगा आंतरधार्मीक इफ्तार जालो. मडगांव वाठारांतले सगळ्या धार्मीक मेळावयले मानेस्तांनी हजेरी लायिल्ली. समाजात सांप्रदायिक एकचार उरचो, 2 धर्मियां मदीं दुराय निर्माण जावची न्हय, शांतिकायेन जगपाक मेळचें हे नदरेन दर 2 म्हयन्यांनी सगळ्या धर्मांतल्या लोकांनी एकठांय येवन विचारांचें दिवप घेवप करचें अशें इफ्तार मेळाव्यात वेळार थारले. आमी रिसेंटली वी हॅव ऑब्जर्व इन रिसेंट डेव्हलपमेंट की जायत्या जाणांनी जे आसा खुबशे कडेन मातशे प्रॉब्लम चालले कडेन आसा. ते प्रॉब्लम आनी वाडची न्ही, ते प्रॉब्लम आनी दुसरे कडेन जावची न्ही, तेजे खातीर आमी सगळ्या गोंयकारांनी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन एक कडेन येवन एक जावन बरे भशेन आमी पीस आनी हार्मनी वाडची. आनी द डिफरन्स ऑफ द चर्च आनी टेम्पल आनी मस्जिद this should be removed. We should treat every place of worship as a place of worship, not as a church or masjid. And देवूळ म्हणून अशें आमी आयडेंटिफाय करचें न्ही. We should identify that as a place of worship. I can go to temple, I can go to church. Likewise, all my non-Muslim brothers, Christians जावं आनी म्हगेले हिंदू भाव जावं, तेंच्यांनी आमचे मस्जिदीन येवचें. तेणें तीच भावनेन जे देवळांत त्या भावनांत ते वयतात, चर्चेन त्या भावनांत ते वयतात, त्याच भावनांत तेणी हांगा येवचें, मस्जिदीन येवचें. आनी तेणी आपली जी प्रार्थना आसा, वी वील नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम प्रेइंग इन युअर ओन वे. यू कॅन प्रे इन युअर ओन वे. वी डोंट माइंड इट. दिस मस्जिद सिद्दीक इज ओपन फॉर ऑल. दिस इज अ टेम्पल ऑफ ह्युमॅनिटी. We want to identify this. We want that this masjid should be identified as a temple of humanity. That's all we call on this day. We call everyone here. आमी आनी एक हे म्हणल्यार पयली गजाल म्हणल्यार आमी फ्रायडेचे आमगेले प्रेयर्स जाता, मास प्रेयर्स, वेर आमगेलो धर्मगुरू आसा तो भाशण दिता. त्या भाशणाक आनी त्या प्रेयरा आमी सगळ्यांक जाप करता. तुमी या, हिंदू भावां येवनी, क्रिस्तांव भावांनी येवनी, सगळ्यांनी येवन जे आसा सगळे मिळून आमी ते फ्रायडेचे प्रेयर्स करुया. वी विल बी ओपनिंग इट व्हेरी सून एंड वी विल कीप द प्रोविजन फॉर द सिटींग अरेंजमेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर अदर फेथ. गोंयची संस्कृती, गोंयची अस्मिताय ही राखपाची गरज. आयज आमी हो इफ्तार केले हेजो पर्पज आसलो की आमी कशे ही कम्युनिटीज, Hindu, Muslim, Christians have been living in this Goa for centuries together. We have neighbors of all the communities and we have lived together for centuries. आता हो टायम आयला आमी दाखोवपाची कशें आमी बोला. This is the purpose of this iftar. सद्याक वेगळे वातावरण अणभवपाक मेळटा. एकामेकाचे धर्म, एकामेकाचे जिणे पद्दती जाणा जावन घेवप भोव गरजेचें जाला. रमजान म्हटल्यार कितें, उपास कित्याक धरतात, नमाज कित्याक करतात हे सांगपाचो यत्न जालो. मोहम्मद अनिशान गोवा 365 इफ्ताराचे बसके फाटलो हेच सांगलो. The objective of this meeting to have this iftar get together was to bring all communities together. Usually you see iftar having political politicians come there. It goes there, but we extended this and we had a program to explain to the people what is Ramadan, why do we fast, what is sharing, what is iftar, what are the things in a day, what we do in Ramadan. The objective is to know each other because the social problem what we see today is the polarization. So we cannot address it politically. We have to address it socially. And how do we address it socially to bring all communities together? Because we might profess different faith, but that shouldn't be the basis to hate each other. We say that religion should be a binding force. So unless we communities all come together, we cannot solve this social problem. Usually, and I congratulate the media team to come here and to cover our event, because usually we see that media needs sensational news and media runs after news which divides people, spreads hatred. But I appreciate you all coming here today because this is what we need from the media to
give positive news to the people, what's happening positive in the society. So the objective of this meet today was to open up the masjid, to bring all communities together to see what's going on to the masjid. Because masjid is a very sensitive topic today. Azan is a very sensitive topic today. Loudspeaker is a very sensitive topic today. So we wanted people to come here to see what is namaz, what we do in namaz, what is azan, and what are the things that's going on in masjid. So that was the objective. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर.